ECG करणार ECG करणार. ओके. मी पहिला सकाळ फुडें आज माझे ब्लड टेस्ट जाले, मागीर वेट चॅक, मागीर प्रेशर सगळें चॅक करता आनी ECG केलें. सो ECGच्यान ब्लॉक करना की ECG तुमकां खबर आसा कशें करता ते सगळे फूल बॉडीक ते हे लायता, वॅक्यूम कशें कितें आसता ते लावन हे करता. सो ते बेडरूमान केल्लेले आनी ते एक लेडीज येयल्ले एकटे. सो लेडी जेंट दोनूय येयल्ले. सो ते जाले बेले ECG बीन सगळें जालें कंप्लीट. ती गेले आनी म्हाका भूक लागली सामकी. फ्रांसीस आतां वेजिटेबल्स बीन कितें करता तेजे शॅलो फ्राय शॅलो कितें बॉयल करून मातशें ते खाता आमी सगळें घालून एग्स बीन सगळें. म्हाका आतां टायम ना, म्हणजे भूक लागला म्हाका. सो बाबेशें च्यान हे खाता आतां. आनी बासरा आसा हाय कर गो, हाय कर रे. हां व्हेरी गुड. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण. बाय बाय बाय. आपल्या घोडा गाडीन खेळटा. टुक 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 टुक. आनी सायड बाय सायड हांवें जेवणाक दवरला, आदनाक दवरला, आदन दवरला आनी कुकराक लायला दाळ बॉयल करपाक दवरला. सो तें करता आनी मातशें भायर सरपाक जाता. बँकीन वचोंक जाय. प्लस सगळे ग्रॉसरी वेजिटेबल बीन हाडूंक वचोंक जाय. सो बाय पळया खाता कितें जाल्यार खावयता, हांवूय खाता आनी वयता. फ्रांसीस येयला जिमानसून जस्ट. ब्लड टेस्ट केलें ना तर तशेंच हांवें पळय हे लायिल्लें. सो लेट जालो आमकां 12 जालीं. आतां पळया बँकीन काम कशें कितें जाता आमचें. बाय न्हू न्हिदताले, न्हिदयताले बायन मातशें न्हिदलें. परत दिसता ताका पॅम्पर बीन कांय करनासलें, न्हिदलेले सुसू केले उठले सगळ्यांनी. परत न्हिदोकूच ना, आतां खेळटा. सो आमी आतां वचून येता. वत येयले पळय. तस बँकीन काम जावन परत डॅल्फिनाच्यानूय वचोंक जाय. पळया कशें मॅनेज जाता. जेवण तर सगळें ऑलरेडी आमी केलें. भायर सरता आतां. चल गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून जालें. 12 जालीं मरे. हय 12:05 जालीं. सो चलो वयता. हे दिसान आतां खबर ना पावस केन्ना जातलो. जून एंड जावपाक पावतलो आतां. सो जून काबार जातलो नाल्यार मे. लास्ट इयर मे 19-20 म्हणल्यार पावस स्टार्ट जालो. आतां सद्या वेदर पळय अशें आहा. आनी आयज सकाळचे म्हाजे सगळे मॅडिकल चॅकअप बीन जालें पळय ताज्या बद्दल तुमकां अर्जंट अपडेट दितलें. सो मागीर फ्रांसीस सांगतलो तुमकां. सो चलो वयता आमी. सो हांगा आमचें जालें. SBI येयल्ली बँकेन सगळें काम जालें आमचें. आतां पळोवया. आतां मातशें डॅल्फिनाच्यान वचून येवपाचें काय कशें कितें पळोवया. SBIनसून न्हू डायरेक्ट म्हणजे बँकेन गेल्ले आमी. ते डायरेक्ट काम बीन करून डायरेक्ट येयली. बारीकशें काम आसलें मॅनेजराक बीन मेळपाचें आसलें. सो त्या एकावंटा बद्दल कशें कितें आसलें तें सगळें करून बी येयलें. सगळें ते पद्दत कितें करपाचें आसलें अर्जंट तें सगळें जालें. आनी आमी एक्चुली डॅल्फिनाच्यान वचपाचें आसलें पण दनपार जालें. 1:45 जालेलें. थंयच आमकां हाफ एन आवर थंयच काम जालें म्हणून आमी डायरेक्ट येयली घरा. जाल्यार बेश्टें नाका. थोडी भाजी बीन नॉर्मल बिमला जावना अजून. बिमलाची सद्या बारीक आहाय पळय आमची बिमला. आनी हांगासर न्हू बर्ड्स रावताले ती गेली दिसता. नेस्ट केल्ले पळय हांगासर. सो पळया बायचें स्टेटस पळयता. बाय उठला काय न्हिदला कितें तें. हांव गेल्लें ना न्हिदय गेल्ले तें. आनी आतां खबर ना कशें येयला पळयता. भोवली बीन आमी आनी फ्रांसाक वचोंक जाय ऑफिसान. बायक फ्रांसीस लिपोन केला कारण भायर गॅलरीन धाडलें. हे हांगा गॅलरीन बेश्टें खेळटा. फ्रांसीस लिपोन गेला आसतलो. बाबा शंकर रावला. सो आतां हांव सगळें क्लीन बीन करतालें. हांगा किचनांतले सगळे कॅबिनेट आसले काडले. आनी म्हाका तो एक स्प्रे जाय आसलो कॉकरोच स्प्रे. बेश्टें मारतलें आनी दवरतलें म्हणून रातपर्यां मातशें बरें क्लीन हे करपाचें म्हणून सगळें झाडू मारून रातचें दवरतलें. तें सगळें करता लेट जालो म्हाका. आनी बाय न्हिदला. सो फ्रांसीस गेला ऑफिसान न्हू. थंयच्यान म्हाका सांगला तुजें सगळें काम बीन सोंपय आनी एटलिस्ट बिफोर 6 o'clock म्हणजे 5:30 बीन तूं ऑफिसान पाव. शंकरान बायक दवरला आनी शंकर दनपारां फ्रांसाच्या वांगडा गेल्लो. सो आतां हांव वयतलें. केक दनपारां आमी येता आसतना बँकेन येता आसतना डॅल्फिनाच्यान वयताले. सामान हाडटले सगळें भाजी बीन. सो टायमूच गावना. हांव येयली दनपारां डायरेक्ट. आतां वयतलें पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी कितें करतलें म्हणून आतां खावपाक म्हटल्यार बायक बेश्ट्यो शेवयो बारीक शेवयो आसता पळय ते रोस्टेड लांब त्यो बाय केन्नाय खाता. त्यो म्हणल्यार एक चमचो खाल्ल्यार 1-2 चमचे. सो म्हटल्यार बेश्टें करून दवरता. सो बायचे फेवरेट. सो शिजता मातश्यो जाल्यो. हितून कांय घालना बायचे खातीर. नट्स बीन कांय ना. बेश्ट्यो प्लेन दुदाच्यो. सो एक करता खाल्ल्यार ते इतल्यो सुद्दां खाल्ल्यार बऱ्यो. आनी तशें रेडी जाता. 5 o'clock जाल्यार रेडी जाता. आमकां कशें केन्ना टायम 5 o'clock जावन गेली
आणि कितें आनीक म्हणजे दुदूय बीन जाय आसलें म्हाका सगळें तें कितें बारीक सारीक ऑर्डर केलां आनी कितें तो एक ऑर्डर केला हे कितें जाणा आर्टिफिशियल प्लांट्स म्हणजे बेश्टें ऑफिसान दवरूंक गावतले सायड बाय सायड म्हणजे बुद्ध आहा गो त्या सायडीक इल्लेशें दवरतलें म्हणून पण पळोवया कशें येयला तुमकां दाखयता ऑनलायन ऑर्डर केला हे आतां पळयता कशें कितें ऑफिसान व्हरचें पयलीं हांव ओपन करून पळयता ओके हांव व्हरपाक दाखयलें व्हडलें कशें कितें तें पळयता आनी रेडी जाता वयता देवा 5:15 जाली 5:30 म्हणल्यार पावपाक जाय आसलें म्हाका ऑफिसान पळोवया आतां बाय आसत जाल्यार ओपन करपाचें आसलें अरे देवा हेची सायज पळय कितलीशी म्हाज्या पामान जाता सारकें ओ माय गॉड इल्लोसो पण क्यूट दिसता सामको ओपन करता सारको करा सारू चडच क्यूट आहा तुमकां समज म्हणजे कोणाकूय अशें प्लांट्स बीन आवडटा जावं हे पूण अशें मेंटेन करपाचें ना कांय ना अशें पळोवपाकूय बरें दिसता आनी मातशें डिसेंट अशें दिसता आनी खूब क्यूट दिसता सारकें सो हाजें हांव लिंक घालता तुमकां जाय जाल्यार तुमी चॅकआउट करूंक शकता हां चलो भायर सरलें लिपोन येयला आई मम्मी बीन बघा लिपोन भायर सरलें बेगीन बेगीन ताका खेळटा तें पोवन ऑफिसान बसला आनी हांगा हाडला हांगा लायतलें हे बेबी या सगळ्यांना सो पावले आमी डॅल्फिनोजान येयला आतां डायरेक्ट ऑफिसून शंकराक म्हणून डायरेक्ट घरा वच आनी पळय म्हणून बाय शंकर आज पावपाक बाय अजून खबर ना अजून शंकर पावना पंचायती कडेन पावना सो चलो फास्ट आमी घेता आनी भायर सरता कितें घेतलो रे तूं बाबा डॅल्फिनोज हांगा आयज डॅल्फिनोचे सारकें ऑपोजिटूच पावंक डायरेक्ट ओपन करपाचें आनी डायरेक्ट भितर वचपाचें बरें हे आमचें डेली फ्रूट शॉप सो फ्रुट्स बीन घेतले आमी आतां वयता लायट ऑन केलें लागता सो फ्रुट्स घेतले कलेक्ट केले घेवपाचें जाल्यार पण आमकां बनाना गावना सद्या तेजे ही बनाना आहा बारीक बारीक ही कसली रे धाकटी न्हू वेलीची के व्हडली ना सो चलो आतां वयता लेट जाला वयता म्हणजे बाय आतां कितें करता खबर ना गावता ते पण आतां भूक लागतली ना रे बाबा फ्रुट्स सगळे फ्रुट्स आहाय बेजारे ट्रॅफिक पळय कशें आहा आतां ट्रॅफिक गावतलें काय खबर ना ट्रॅफिक आसतलें काय खबर ना आतां सो काय ना आमी भितरल्यान घेताली